कार्मेल किरणाचे अनबॉक्स विथ डायस म्हणले कार्यक्रम वीक्षण करच्या सर्व मोगाच्यांक मुझे कलते प्रणाम. हांव वेन्सिटा डायस तुमचे समोर. आमच्या समाजात सबार टॅलेंटांनी भरलेले युवा जण आसात. तांचो एकलो युवक आज आमचे समोर आसा. ताच्या विशयान सांगचे तर एलॉयसिस कॉलेजीत तो ताचे शिकाप शिकोवन आसा. तशेंच दिल्लीत चलयल्या नॅशनल लेवल रिपब्लिक डे कॅम्पांत आमच्या कर्नाटकांतून प्रतिनिधित्व जोड घेतलो हो युवक जावन आसा. तितलेंच न्हय आसता राष्ट्रीय हंतार पंगड गायन स्पर्धांत भंगाराचे पदक ताणे आपणयला. आणि हो जावन आसा विजय फिरकेजेचो रुपेत डिसोजा. हाय रुपेत. हॅलो. कसो आसाय तू? हांव बरो आसा. तुमी कशे आसात? हांव हुशार आसा. तुझ्या सदना विशयांत आमी जायते आयकलां आणि ह्या कार्यक्रमात आमी ताच्या विशयान उलयता. सो ताच्या पयले आमच्या वीक्षकांक तुजी मोठवेण परिचय करीत की? या शुअर. हांव रुपेत डिसोजा विजय फिरगजेतान सेंट एलोयसियस कॉलेजींत फायनल इयर BSc शिकोवन आसा. बापाय इग्नेशियस डिसोजा आनी आवय प्रीती डिसोजा. म्हजो धाकटो भाव आसा राचित डिसोजा म्हणून. तोय सेंट एलोयसियस हायस्कुलान शिकोवन आसा. इंट्रस्टचा विशयान सांगचे जाल्यार म्हाका म्युझिकान मस्त इंट्रस्ट आसा आनी ड्रायव्हिंग आनी ट्रॅव्हलिंगान इंट्रस्ट आसा. Wow, that's really nice. So you're adventurous. Yeah, I love adventure. Okay, मम्मी समोग असं की डॅडी समोग असं तू? दोघांचं करता. Okay, fine, रुपेत. So तू एक NCC कैडेट. सो आमकां NCCच्या विशयान इल्ले माहिती दिवेत की लायक वॉट इज NCC आणि त्याच्या ट्रेनिंगाच्या विशयान आमकां इल्ले माहिती दिवेत की? ओके. NCC म्हळ्यार नॅशनल कॅडेट कोर. सो हातूंत आमकां मस्त विशय शिकोवंक मेळटात. सडावत जण चिंतात की NCC म्हळ्यार खाली मार्च पास्ट या ड्रिल खाली वतांत रावन मार्च पास्ट करचे हाच्या विशयान. मात निजायकी पळयल्यार हातूंत आमकां मस्त शिकोवंक मेळटा. NCCन 3 विभाग आसात. आर्मी, नेव्ही आनी एअरफोर्स म्हणून. हांव एअरफोर्स विभागांतल्यान. सो आमकां एअरफोर्सा विशयान थोडे शिकोवंक आसता. थियरी या एअरफोर्स एअरक्राफ्टचा विशयान. तशेंच नेव्हीक थोडे फावटी तांच्या शिप्पा विशयान शिकोवंक आसता. शिप इंडियन नेव्हीच्या शिप्पांच्या विशयान विजिट पुरो आसता. तशेंच आर्मीक तांच्या आर्मी टँका विशयान शिकोवंक आसता या मॅप रिडिंग तशे सब्जेक्ट्स आसतात. आनी NCC इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकंड लायन ऑफ डिफेन्स. सो आमकां बेसिक मिलिटरी ट्रेनिंग थोडे कडेन मेळटा. एक्झाम्पल आतां आमकां वेपन्स कशे हँडल करचे, रियल फायर आर्म्स, एअर गन्स न्हय, फायर आर्म्स कशे हँडल करचे आनी हाच्या विशयान आमकां थियोरिटिकली एज वेल एज प्रॅक्टिकल शिकोवंक मेळटा. वाव रुपेत. तशें जाल्यार आर्मीक जॉइन जावचे प्लॅन आसा तेजे, रायट? दॅट्स रियली प्राऊड ऑफ यू. आणि NCC म्हणटाना NCCचे पुरा स्टुडंट्स दे व्हेरी डिसिप्लिन. तांणी शिस्त सांबाळटात अँड मस्त हार्ड वर्क करतात आणि दॅट्स रियली ग्रेट ऑफ यू. तुका एक भोव उंच अवकाश मेळ्ळो राष्ट्रपती भवनांत सादर करूंक. सो ताच्या विशयांत तुजो अनुभव आमची सवय वांटून घेवीत की? या खंडीत. सो राष्ट्रपती भवनान म्हाका 2016 ह्यात रिपब्लीक डे कॅम्पा वेळार म्हाका प्रेसिडेंटा मुखार परफॉर्म करूंक एक अवकाश मेळ्ळो. प्रेसिडेंट कोण प्रेसिडेंट? त्याला फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी जावन आसलो. वाव. सो त्या आमकां ह्या विशयान सांगचें जाल्यार त्या रिपब्लीक डे कॅम्पा वेळार एक सिलेक्शन आसता. ते सिलेक्शन ऑल ओव्हर इंडिया, कोण इंडियातून कोण बरें सिलेक्शनाक येतात म्हळ्यार तांकां सो ऑल ओव्हर इंडिया सिलेक्शन आसता. फुल इंडियाच्या कॅडेट्सा पैकी अराउंड 20 to 30 जाणां सो हांकां सिलेक्ट करतात. सो त्या 20 to 30 कॅडेट्सा पैकी हांव एकलो जावन आसलो. Wow, that's really nice. You're lucky one, I think so. Yeah. Lucky म्हणूंक जायना, you're hard work. Hard work से आसा. Yeah. So कीबोर्ड खेळोंक हांव ऑल ओव्हर इंडियातून हांव एकलो आनी आंध्र प्रदेशातून एकलो आसलो. सो आमी दोगूच जण कीबोर्ड खेळोंक आसलो. कर्नाटकातून तू एकलो सिलेक्ट जालो, रायट? कर्नाटकान ह्या कीबोर्डा खातीर हांव एकलो जालो. सो ते सिलेक्शन जावन आमकां एक वेस्ट बेंगॉली पद आसलें. वेस्ट बेंगॉल पद आमी कंपोज केलें. सो आमी कंपोज करून ह्या पदाक आमकां म्युझिक प्रोड्यूस करूंक आसलें आनी सिंगर्स कोण सिंगर जाले तांणी लिरिक्स बरोबर बरोवन
सॉंग कंपोज केलें असो. सो हे पद आमकां आमच्या प्रेसिडेंटा मुखार आमकां परफॉर्म करपाक आशिल्लें. सो इट वॉज अ व्हेरी ब्युटिफूल फिलिंग. एक्सपिरियन्स कशें आसलें प्रेसिडेंटा मुखार परफॉर्म करून? वय प्रेसिडेंट आमकां आतां हांगा मँगलोर बसल्यार या घरा बसल्यार केन्ना टीव्ही मुखार आमी पळोवन आसता व्हडले व्हडले ऑफिसर्स या प्रेसिडेंट पुरा. आमकां ते दिल्लींत आमच्या मुखार जस्ट हांव हांगा बसल्यार म्हणजे ताणी 20 मीटर मुखार प्रेसिडेंट आसलो तो आमकां पळोवन आसलो. सो इट्स अ व्हेरी ब्युटिफूल फिलिंग. त्याने म्हणले तुमचे परफॉर्म जाले उपरांत परफॉर्मन्स तो खुशी पळोवन आसलो परफॉर्मन्स. कित्याक म्हणल्यार आमचे दुसरे वेरियस परफॉर्मन्स आसले. आमचे एक ग्रुप सॉंग ग्रुप डान्स दुसऱ्यांचे आणि थोडे ट्रायबल डान्स तशे पण आसले. सो तुका सॉंग सिंग करीत ती एक लाईन ते वेस्ट बेंगॉली सॉंग ओके प्ले करता. ओके सो युअर म्युझिशियन. तुवें मस्त अचीव केलाय लायफान. सो तुझ्या साधना विशयांत आमकां इल्ली माहिती दिवयेत की? ओके सुरू करचें जाल्यार हायस्कुलांत हांव एथलेटिक्सान आसलो. सो म्हजे इव्हेंट्स 100 मिटर्स 200 मिटर्स आणि 400 मिटर्स. मल्टी टॅलेंटेड स्पोर्ट्सान आसाय म्युझिकान आसाय एनसीसी या. सो दॅट माय इंटरेस्ट मस्त वेरियस फील्डार. ओके सो हायस्कुलांत हांव एथलेटिक्स कोचिंग येतलो. म्हजो कोच जॉन लोबो म्हणून एकलो सर तो आतां सरला. सो ताच्या अंडर हांव कोचिंग घेवन आसलो मंगाळे स्टेडियमांत. 8th स्टँडर्डांत हांव आसतना म्हळ्यार 2015 म्हाका स्टेट लेवलांत वेरियस मेडल्स मेळिल्ले. स्टेट लेवलांत सिलेक्ट जावन नॅशनल लेवलाक गेल्लो. नॅशनल लेवलांत 400 मिटर्साक हांव सिलेक्ट जाल्लो. सो ते हांवें पार्टिसिपेट केला. ते विन जावंक म्हाका जावना बट या. सो ते एक नॅशनल पार्टिसिपेट करचे नॅशनल लेवलार इट्स अ बिग थिंग. या ते बरें करून. सो ते म्हणजे स्पोर्ट्साचे. ताजे उपरांत 9th आसतना हांव एनसीसीक जॉइन जाल्लो. हायस्कुलान आसतना 9th एनसीसी थोडी कॅम्प जावन आमकां हे रिपब्लीक डे कॅम्प RDC. सो ह्या कॅम्पाक हांव जॉइन जालो. तातूंनी ते 7 कॅम्प आसात त्या एका कॅम्पान. सो 3 महिन्याचे कॅम्प ते. 3 महिने आम्ही हायस्कूल सोडून भायर कॅम्पान दुसऱ्या जागांनी कॅम्प्स आर द बेस्ट आय थिंक. वय एन्जॉय करून हार्ड वर्क तशेंच आसा न्हीद कळना आनी कालपुरा. ओके सो ते 3 महिने कॅम्प जावन सिलेक्ट जावन हांव 2016 रिपब्लीक डे कॅम्पाक सिलेक्ट जालो ते हायस्कुलान. सो हायस्कुलांत आसतना तूं सिलेक्ट जालाय? वय हायस्कुलांत एक फावटी सिलेक्ट जालो. सो एक्चुअली हाका 2 फावटी सिलेक्ट जालो. हायस्कुलान एक फावटी जालें मागीर 2024 सेकंड टाइम तेच येता डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट जालो. सो ते म्हणजे एनसीसीचे जालें. ताजे उपरांत हांवें एक सांगूंक कशें येता एनसीसींत आमकां नॅशनल लेवलांत ह्या फावटी आमी 2020 गेल्ले आमकां एक ग्रुप सॉंग परफॉर्म करपाक आशिल्लें. सो ग्रुप सॉंग म्हणल्यार आमकां हांव कीबोर्डिस्ट एकम्पॅनिमेंट. सो आमकां आमी कंपोज केलें एक पद ते सादर करूंक आसलें नॅशनल लेवलार. सो त्या पदाक आमकां गोल्ड मेडल मेळ्ळें फर्स्ट प्लेस. वाव दॅट्स कंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. सो ते म्हणजे एनसीसीचे अचिव्हमेंट्स जातात. आनी म्युझिक अशें उलयचें जाल्यार हांव पयलीं ग्रेड एग्जाम आन्सर करनासलो. सो हांवें हायस्कुलान म्हणजे 6th ग्रेड म्हणसर मुक्तायलां. ओके सो यू प्रोफेशनल प्लेयर रायट? या प्रोफेशनल नांव सांगिना बट या आय एम एक्सपिरियन्स्ड नाव. सो तुझे अचिव्हमेंट्स सबार आसात. कंग्रॅच्युलेशन सरोफित. सो तू सबार फावटी दिल्ली गेलाय परफॉर्म करूंक. सो खंयच्या पुरा एक्टिविटीज दिल्ली वचून तुवें परफॉर्म केल्या? म्हणल्यार नॅशनल लेवल राष्ट्रीय हंतार तू सबार फावटी गेले. म्हाका घडे हांवें आयकले राष्ट्रीय हंतार. सो खंयच्या पुरा एक्टिविटीज परफॉर्म केल्या ते वचून? दिल्ली हांव 2 फावटी गेला एनसीसीच्यान. ओके सो दोन्ही फावटी हांव कल्चरल हातून आहलो कल्चरल टीमांत. सो एक फावटी हायस्कुलान म्हाका राष्ट्रपती मुखार म्हाका परफॉर्म करूंक मेळ्ळें. आनी तशेंच आमकां दुसरे ऑफिसर्स आतां इंडियन एअरफोर्साचो चीफ, इंडियन आर्मीचो चीफ आनी तशेंच इंडियन नेव्हीचो चीफ. सो तांच्या रेसिडेन्साक वचूंक आसलें आमकां आनी तांच्या मुखार आमकां परफॉर्म करूंक मेळ्ळें. सो दॅट दॅट्स रियली बिग थिंग. सो रुपीत तूं एक वजंत्री. सो खंयचे पुरो वजंत्री तूं खेळटाय? हांव म्हजें मेन वाजन जावन आसा कीबोर्ड. हांव कीबोर्डांत प्रोफेशनल जावन आसा. आनी हांव मेलोडिका सयत खेळटा. मेलोडिका म्हळ्यार कीबोर्ड वरीत बट विंड इंस्ट्रुमेंट. सो आनी गिटार इल्लेशें खेळटा. सो हे इंस्ट्रुमेंटा. सो युअर म्युझिशियन, युअर एनसीसी कॅडेट, बट एन एथलेटिक प्लेयर. डान्सार दिशाल आसा? डान्स ना. ओके तुका एक एनसीसी कॅडेट जावंक तुका इन्स्पायर कोणे केल्लें? हू इज युअर इन्स्पिरेशन? एनसीसी कॅडेट जावंक
पयल्यान म्हजो बापूय म्हाका सपोर्ट करनासलो तो सयत एनसीसी कॅडेट जावन आसलो सो ताणें सयत रिपब्लीक डे ट्राय केल्लें जीन सर हय सो आनी तो म्हाका इंडियन एअरफोर्स मस्त सपोर्ट करनासलो मस्त इंडियन एअरफोर्साच्यान सांगून आसलो सो हांव सयत इल्लें फायंड आउट करनासलो एअरफोर्साच्या विशयान सो म्हाका इंडियन एअरफोर्साक जॉइन जावंक म्हाका इंट्रस्ट आसा. दॅट्स रियली नायस. आमच्या कोंकणी समाज येता न्हू तूं आर्मीक जॉइन जाल्यार वी आर ऑल प्राऊड ऑफ यू अँड वी विल सपोर्ट यू फॉर शुअर. थँक्यू सो मच. सो मेनली एनसीसीच्या फील्डान डाडान म्हाका मस्त सपोर्ट केला. ओके सो रुपीत आमकां तुजे मेन बॅकबोन सपोर्टाच्या विशयान सांगीत की. या शुअर. म्हजे मेन सपोर्ट म्हणजे पेरंट्स आनी फ्रेंड्स स्पेशली पेरंट्स कित्याक म्हळ्यार हांव पयल्यांतावन ल्हानपणांताना मस्त ओव्हर एक्टिव्ह हायपर एक्टिव्ह जावन आसलो सो तेन्ना म्हज्या मम्मीन दुसरे म्हणजे नेबर्सांक बरें पळोवन म्हाका म्युझिक क्लासीक घाल्लें. तेन्ना मस्त क्लासीक घाल्लें म्युझिक क्लास मागीर बॅकस ते घालें मॅथाचे हांवें गेले बॅकस क्लास आनी दुसरे सबार क्लासीक घाल्लें सो ते म्हाका म्युझिकान इल्लेशें इंट्रस्ट स्टार्ट जालें. म्युझिकान हांव मस्त पदां आयकून इमिडिएटली प्ले करूंक बरें ट्राय करतलो. मागीर मदें एक कडेन म्हाका थियरी नोट्स बरोवंक स्टार्ट करतना म्हाका कितें जातालें तेन्ना हांव क्लासीक वचून गेल्यार पार्टी करतलो रडतलो बरो घरा बसून तेन्ना जाल्यार मामीन म्हाका 1 क्लासीक गेल्लें म्हाका क्लासीन वचून बसयत दिली. ते तशें ते थोडे वर्सां शिकून मागीर म्हाका म्हजेच ओन कॉम्पोजिशन्स करूंक किंवा नोट्स नासतना खेळोंक जस्ट आयकून खेळोंक सो तशें म्हाका करूंक स्टार्ट जालें. ताजे उपरांत इट हेल्प मी अलॉट खंय भायर परफॉर्म करतना लायव्ह परफॉर्मन्सीस वेळा करूंक. सो म्युझिक विशयान जाल्यार तशें मागीर तुका मम्मीन आज तितलो सपोर्ट केल्ल्या बरी म्युझिक क्लासिकल आज यू आर अ प्रोफेशनल प्लेयर इन कीबोर्ड सो मम्मीक कोटले थँक्स अँड मॉम विल बी सो प्राऊड ऑफ यू. या शुअर. आनी म्हाका कॅम्पान आसतना एक इन्सिडेंट घडिल्लें की दिल्ली हांव हायस्कुलान आसतना म्युझिकाक सिलेक्शन जावन आसलें तेन्ना म्हजो कीबोर्ड हांव दिल्ली व्हरोन वतलो कित्याक म्हळ्यार हांव शुअर नासलो म्हाका ते सिलेक्शन आसा की म्हणून म्हाका थंय गेल्ल्या उपरांत मात म्हाका कळलें. सो थंय हांवें म्हणजे एका फ्रेंडाचो कीबोर्ड यूज करून हांव सिलेक्ट जालो. थंय दुसऱ्याचो कीबोर्ड यूज करून हांव दिल्लीन सिलेक्ट जालो. ताजे उपरांत हांवें म्हज्या डाडाक कॉल करून सांगलें हांव सिलेक्ट जाला म्हाका म्हजो कीबोर्डाची गरज आसा कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्याच्या कीबोर्डान कळ्ळें ते कितलें म्हळ्यार आमकां सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन ना हांव कम्फर्टेबल आसा. सो हांव म्हज्या डाडाक सांगलें. डाडान जस्ट एका दिसा भितर मँगलोरांतल्यान दिल्ली कीबोर्ड हाडून आयिल्लो आनी दॅट इज द रिजन म्हाका म्हज्या कीबोर्डान कम्फर्टेबल जावन हांव राष्ट्रपती खेळोंक म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी. सो तांचे सपोर्ट आणि ब्लेसिंग्स पेरेंट्साचे सपोर्ट आणि ब्लेसिंग्स मस्त गरजेचे लायफान. सो वॉट आर युअर फ्युचर प्लॅन्स? फ्युचरान आर्मीक जॉइन जावचे प्लॅन आसा जायचे? म्हाका इंडियन एअरफोर्स आर्मी इज दुसरे डिविजन सो इंडियन एअरफोर्साक म्हाका जॉइन जावंक मस्त इंट्रस्ट आसा आनी आमकां एनसीसीन ताचे बेसीक ट्रेनिंग बरो मेळ्ळा एअरक्राफ्टा विशयांत. आनी एक सांगूंक विसरलो आज एनसीसी कॅडेट आमकां एअरफोर्स कॅडेट जावन आमकां एक फ्लायिंग आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. सो उरल्यांक नॉर्मली पॅसेंजर्साक पुरा तांच्या पॅसेंजराच्या जाग्यार बसूंक जाता सो आमकां एक्चुअली कॉकपिटा भितर बसून आमकां एज को पायलट आमकां फ्लाय करूंक मेळ्ळें. That's really a nice experience, I think. Yeah, beautiful. Full city आमकां वयरतान पळोवंक मेळटा कॉकपिटान बसून. ते कोणाकी मेळना एक्चुअली ऑपॉर्च्युनिटी ते थोड्यांक मात मेळची. ओके देन रुपीत आमच्या युवजनाक प्रोत्साहित करचे एक शॉर्ट मेसेज दिवेत की अँड एस्पेशली कोणाक एनसीसी जॉइन जावंक जाय तांकां एक शॉर्ट मेसेज दिवेत की प्रोत्साहित करची. या शुअर. एनसीसी विशयान सांगचे जाल्यार आतां कोण मुखार डिफेन्साक जॉइन जातात ते हांकां मात एनसीसी आसा म्हणून न्हय. एनसीसी कोणाकय जॉइन जाय तुमी मस्त नवे सांगते शिकतात एनसीसी. आनी कोणाक डिफेन्साक जॉइन जावंक जाय हांकांय एनसीसी कंपल्सरी म्हणून न्हय. तुमी जॉइन जाल्यार बरें तुमकां बेसीक मिलिटरी ट्रेनिंग मेळटा आनी मुखार हेल्प जाता. आनी स्कॉलरशिप्स आसात. स्कॉलरशिप्स म्हणून आमकां सी सर्टिफिकेट म्हणून एक आसा एनसीसींत. सो ही सर्टिफिकेट मेळ्ळ्यार आमकां एका टायप ऑफ एंट्री येता डिफेन्साक आमकां रिटन एक्झाम बरोवंक ना आमकां डायरेक्ट इंटरव्यू. सो ही सी सर्टिफिकेट म्हजे कडेन आसा. सो तुमकां एनसीसी जॉइन केल्यार सी सर्टिफिकेट मेळ्ळ्यार एडवांटेज आसा डिफेन्स जॉइन जावपाची. सो हाका हांव ट्राय करना आसा एनसीसी एअरफोर्साक. सो आमच्या युवजनाक एक मोटिवेशनल मेसेज दिवीत. ओके हांव दुसरे कडेन गेल्ले कडेन हे सांगचें आसा एक इंग्लिशान एक कोट आसा when I die I want to die with memories not with dreams. सो ह्या कोटाक लागून हांव जिवन आसा. लायफान कांय करतना तुमी रिग्रेट जावन वचो वा तुमच्या लायफाच्या अकरेच्या घडीर आसतना तुमी रिग्रेट करन वचो की
हे काम हांवें लायफान करोना. Yeah, that's so true. Yeah, so हांव ह्या कोटार डिपेंड करून जीवन आसा. That doesn't mean that you have to take wrong ways or anything. Just believe in yourself. तुम्ही काय लायफान करूंक आसा ते करा. And especially on achievements या तुमचे सक्सेस, just follow your dreams. तुम्ही रिग्रेट करू नसो की म्हाका टाइम आसलो, म्हाका पयशे आसले, फ्रेंड्स आसले, बट जाल्यार हांवें हें पुरो इग्नोर कर, हांव रॉंग पाथ गेलो. सो या हे जावन सो हे हांव सांगूंक आशिल्लो. थँक्यू रुपीत. रुपीतान म्हणल्यार बरी तुमकां एक पॅशन आसा न्हू, तुमी फॉलो करेजे, बट आफ्टर सम इयर्स तुमी रिग्रेट करूं नजो, हांवें कित्याक करूं ना हें, हांवें करेजे आसलें. यू वील ऑलवेज हॅव दॅट रिग्रेट. सो मोगाचें न्हू, तुमकां पॅशन असल्यार ते फॉलो करा. रुपीत, तू जापी दिवच्यान भोव हुशार आसाय. तू खेळच्यात येता कितलो हुशार आसाय म्हूण आमी पळया. सो ह्या फावटी हांव तुजे टू कॉम्पीट करता. सो कॉम्पिटिशन विल बी बिटवीन मी अँड यू. सो हांगासर 10 कप्स आसात. सो हांव तुका एक बेलून दिता आनी तुवें ह्या कपा भितर अशे बेलून घालना, तुवें त्या कपा भितर घालूंक विचेव कप आनी टायम पळयता. फादर स्टीफन ते टायम पळयता. So who will do it fast? They are the winners. कोण बेगीन करता हे तानी विनर्स. ओके. हायेस्ट नंबर ऑफ कप्स घालतो. नाही हे पुरा कप्स घालता न्ही तू ह्या कपा भितर आनी टायम पळयता तू कितल्या वेळार मुख देता म्हणून घाल. ताचे उपरांत हांव करता द सेम गेम, हांव खेळटा ते. ताचे उपरांत म्हजोय टायम पळयता. कोणे बेगीन केला हे खेळलं तांकां तानी विनर्स. हांव खेळच्यान तितली हुशार ना. Okay, fine, Rupit. So who will go first? Tu get it? Okay. Okay, fine. Let the games begin. Come on. Continue. Game over. Oh, okay. Let the games begin. Game over. पळयले बरी तू गेम मध्ये हुशार आसाय रुपीत. कंग्रॅच्युलेशन्स. कंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू रुपीत, तुजो मोलादीक वेळ आमचे सवे वांटून घेतल्याक. तशेंच हांगासर तू आयल्याक ह्या कार्यक्रमांत अनबॉक्स विथ डायस कार्यक्रमांत हांव थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं तुका. फादर स्टीफनाक आनी कार्मेल स्टुडियोक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कितें म्हळ्यार ही म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ल्याक आनी म्हाका हें प्रोत्साहन दिल्ल्याक, रेकग्नेशन दिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचें न्हू, ही एक वेदी आमी युथा खातीर मांडून हाडल्या तुमची तालंतां प्रदर्शीत करच्याक. तर मोगाचें न्हू, तुमची तालंतां खडचे पोंदाक लिपोवन दवरिनाकात. बगात दिसच्या परी उजवाडाक हाडा आनी हाचो फायदो जोडा आनी हेरांकी वांटूंक प्रयत्न करा. तुमच्या मदेगत तालंतांनी भरलेले युवक या युवती असल्यार ह्या नंबराक तिळसिया